नमस्कार येवकार. वेलकम टू जर्नोस्पीक. नव्या वर्साचे 2012च्या पयले जर्नोस्पीक कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग ऑल व्यूअर्स एंड एवरीबडी a happy, healthy and prosperous new year. As we go into today's Journal-Speak, today's topic is the Lokpal Bill agitation and its effects on Goa's coming assembly elections. Lokpal बिलाचे जे एजिटेटर आसा म्हणजे इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचे जे समर्थक आसात ताणें अशें ठरयलां की प्रत्येक स्टेटी वचून काँग्रेसी अगेन्स्ट म्हणजे जे कॅन्डिडेट्स करप्शना खातीर वावुरतात तांचे अगेन्स्ट प्रचार करपाचो ठरयलां. तर ह्या प्रचाराचो गोंयचे असेंब्ली इलेक्शनाचेर परिणाम जातलो काय ना आनी जालो तर कसो जातलो हें उलोवपाक हाजेर भासाभास करपाक आज आमचे पत्रकार गेस्ट आसात. पहिले प्रकाश बाब कामत, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट फॉर द हिंदू. वेलकम प्रकाश बाब टू प्रुडंट मिडिया. आणि दुसरे आमचे गेस्ट आसात बाब संदेश प्रभुदेसाय, एडिटर इन चीफ प्रुडंट मिडिया. संदेश, वेलकम टू युअर ओन स्टुडिओ. तर आयचे जर्नोस्पीक सुरू करता आसतना प्रकाश बाब पयली एक 2 मिनटां तुमी आमकां सांगशात की हे लोकपाल एजिटेशन ताजी जो प्रचार करपाची जी भुमिका तांणी घेतल्या आनी गोंयचे असेंब्ली इलेक्शन हाजे बद्दल तुमचें कितें म्हणपाचें आसा? म्हाका दिसता पयलें म्हणजे अण्णाचो पळय स्टेटमेंट आयला ताजे क्लॅरिटी म्हाका अजून तरी जायना मनांत. एक म्हणजे इलेक्शनान आमच्या गोंयचे सारख्या इलेक्शनाक खंयच्या आमच्या डेमोक्रेटीक इलेक्शनात भ्रष्टाचार जो विशय आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो. ताज्या आड प्रचार जावंकूच जाय. तो जायना ही खेदाची गोष्ट. पण तेच बरोबर हे जे लोकपालाचे जे अण्णा हजारेचे मुवमेंट जालो आनी आतां जे आमी लेटेस्ट पार्लमेंटाक पळयलें दोनी हावसांनी ताजो विचार म्हजे सारको जर हांव एनालायज करतना अशें हाजेर येता की हातूंत फक्त काँग्रेस एक राज्याचेर आसा, रुलींग म्हणून आसा म्हणून तेच जबाबदार काय बाकीचे सगळेच जबाबदार. म्हाका ते सगळेच पक्षांनी हें ठरोवन केल्ले भशेन दिसता. जे पद्दतीन हे बिलाक एक सबटेजींग केल्लें आसा त्या दृश्टीन अशें आसतना फक्त एकाच पक्षा विरुद्ध अण्णा देंवतले हे योग्य काय अयोग्य हाजेरय भासाभास जावपाची पडटली. तुमचें म्हणणें की सगळेच पार्टी फॉर करप्शन आसा इन अ वे, इन अ सेन्स. म्हणजे सगळेच कोणूच करप्शना विरुद्ध गंभीर ना. अशें जाल्यार एकच पक्षाक दोश दिवचो काय सगळ्या विरुद्धच हो करप्शनाचो विशय येवचो अण्णा सारक्या प्लॅटफॉर्मान असो म्हजो प्रश्न. म्हणजे अण्णान सगळ्याकच विरोध करपाक येता पयलो हो विशयाक मांडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. संदेश तुजे? ना, म्हाका 2 गजाली दिसतात. एक म्हणजे पयली गजाल जे प्रकाश सांगता ताचे कडेन हांव बऱ्याचशा प्रमाणात सहमत आसा की लोकपाल बिल ह्या सेशना भितर लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही कडेन पास जावचें ना हाजे खातीर दोन्ही सगळी पक्ष जबाबदार आसात. कारण पयली गजाल म्हणजे लोकसभे भितर कितें जालां तें आमी पळयलेंच. ओके, थंय बिल अशे तरेन हाडलें मागीर ताचेर बीजेपीन बोवाळ घालो, बाकीच्या पक्षांनी बोवाळ घालो आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो. सगळ्यांक खबर आशिल्लें की जो पर्यंत राज्यसभेक बिल पास जायना तो पर्यंत तें बिल एक्चुअल जावपाक कायदो जावपाक शकना. आनी राज्यसभे भितर जर बिलाक जर अमेंडमेंट्स रावल्यो जाल्यार ते परत लोकसभे भितर वचचें पडटलें हें प्रत्येकाक खबर आशिल्लें. इतलें जावन देर 187 अमेंडमेंट्स ब्रॉट फॉर द बिल इन द राज्यसभा एंड नॉट इन लोकसभा. एंड हू ब्रॉट इट? I don't think that Congress alone has brought it. Most of the amendments are brought by all other parties. So everybody has conspired together. कारण ह्यो जर अमेंडमेंट्स समजा हाडली नाशिल्ल्यो, जर 187 अमेंडमेंट्स पास जाल्ल्यो तरीकय तें बिल पास जायनाशिल्लें बिकॉज इट हॅड टू गो बॅक टू लोकसभा एंड लोकसभा ऑलरेडी एडजर्न जाल्ली आशिल्ली. सो हे खंयच्या परिस्थितीन हें पास जायनाशिल्लें. सो ऑल दी पार्टीज हॅव कन्स्पायर्ड टुगेदर, maybe directly, indirectly, together एकट्यान थारावन वा थारायनासतना, and everybody is responsible. So if India is against corruption and Anna Hazare is going to campaign against the passing of Lok Sabha bill, then Lokpal bill, then they have to campaign against all the political parties. That is what I feel. As on March 3rd लोकपाल बिल आयची परिस्थिती जी आसा तशीच त्याच परिस्थिती उरतले की ताजे पयलीं काय सो हे हातूंत अजून पर्यंत प्रकाश बाब अजून पर्यंत बीजेपीन एक असो एक स्टँड घेतिल्लो किंवा मिडिया येताले की बीजेपी किंवा RSS अण्णाक सपोर्ट करता अण्णाच्या मुवमेंटाक आनी एक एंटी काँग्रेस ताजे खातीर असो एक हे येताले ते सबंद मुवमेंटाक. गोंयची इलेक्शना संदर्भात बीजेपीचे कॅन बीजेपी टेक एडवांटेज ऑफ दीस एंटायर? तुम्ही बरो प्रश्न विचारलो. हांव तुमकां सादो प्रश्न करता. गोंयांत आमचें लोकायुक्त बिल
2000 मनोहर बाब आसतना भाजपाचे तेन्ना ताणें हाडिलें. फाटलें तें हें जालां अयोग्य जालां म्हणून प्रिव्हेंटीव करप्शन, पब्लीक मेन्स करप्शन आशिल्लें तें वचून ताजे जाग्यार हें बील हाडलें. तें बद्द पास जावपाक राणे येवचें पडलें. राणे येवन पास जातकर तरी ते येवन पडून उरले. आनी हालीं तेंपाक अण्णाच्या मुवमेंटाक लागून गोंयाकय एक जें वातावरण जालें त्या वातावरणांतल्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्या कार्यकर्त्यांनी आवाज केल्ल्यान सगळ्या पक्षांक एक कडेन जावन तें बील पास करून घेतलें. तें बील पास करतकर म्हाका तुमी सांगात, विरोधी पक्षान आज पर्यंत पास केले नंतर एक समजूं येता काँग्रेस पक्षानूय सरकारान तें पास केल्लें जाल्यार क्रेडीट तांकांच मेळटलें म्हणून विरोधी पक्ष वोगी रावता, हांव समजूं येता. पूण तशें ना. हे सगळ्यांनी मेळून सर्वमतान जेन्ना हें पास केल्लें विधेयक तेन्ना बाबा ते विधेयकाचे फुडें जालें कितें आज पर्यंत हांवें एकूच शब्द सुद्दां विरोधी पक्षा कडच्यान आयकुना. फक्त ते मदीं मदीं येता कितें तरी गव्हर्नराकडे गेले पेपरांनी येता पूण विरोधी पक्षाक एक शब्दान विचारून सरकाराक सुद्दां धाडलें काय ना, ते पास केलें काय ना, इम्प्लिमेंट करता काय ना. म्हणजे तुमकां कितली उदासीनता जितली सरकाराक आसा तितलीच तुमकांय आसा. जाल्यार हांचे काळे गोरे हातले पळोवप कशें लोकांनी असो प्रश्न दिसता. गोंयचो लोकायुक्त बील इज अ जोक. इट इज नॉट अ बील. आय कॉल इट अ जोक. कारण हें बील जें आसा तें खूब पयलींचें. ताजे नंतर परिस्थिती बदलली. बदलिल्ल्या परिस्थिती प्रमाणे गोवा स्टेट लॉ कमिशनान एक सुंदर बील तयार केल्लें, बरो ड्राफ्ट तयार केल्लो आनी तो ड्राफ्ट घेवन तांच्यांनी डेफिनेटली असेंब्ली वचपाक आशिल्लें. असेंब्ली जाय तेन्ना आपल्याक वाडोवन घेतात, हें करतात, सगळीं करतात. संदेश हांव एक मिनीट, ते वाडोवन घेतात, सगळीं करतात. ते करून तांच्यांनी जाय जाल्यार तें बील जाग्यार घालपाक जाय आशिल्लें. इफ दे वर रियली इंटरेस्टेड, नोबडी वॉज इंटरेस्टेड इन अ गूड बील. जे लोकसभे भितर जशें एक फ्राकेस बील हाडलां तसले तरेचें एक बील हांगा आमी ऑलरेडी हाडिल्लें आसा. आनी त्या हातूंत भितर सगळे अगेन दे एवरीबडी हॅज कन्स्पायर्ड बिकॉज सेम थिंग वी हॅव एक्सपिरियन्स्ड अबाउट रायट टू इन्फॉर्मेशन बील वेन इट वॉज ब्रॉट इन गोवा. आमी पत्रकार हे करताले, प्रकाश प्रेसिडेंट, हांव सेक्रेटरी आशिल्लो तेन्ना, आनी आमी मुवमेंट चलयताले. आनी ते मुवमेंट चलयताले तेन्ना सगळ्यांनी मेळून तें बील आमचेर कशें परतायतले हें पळोवपाची कन्स्पिरसी केल्ली सगळ्यांनी. आनी दी सेम पीपल हांगा न्हय मातशे फाटीं फुडें जाले तरी सगळीं तेच लोक अजून पर्यंत असेंब्ली भितर आसात. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग्स. ना पूण तुमी आतां पत्रकाराचें हें म्हणलें, पूण हे सगळें आतां मिडियाचो रोल कितें जाता मागीर? लोकपाल बील म्हण, लोकायुक्त बील म्हण, मिडिया कितें रोल प्ले करता? म्हाका तरी दिसता, हांव प्रामाणीकपणान सांगूं सोदतां की मिडिया ह्या विशयाचेर रिएक्टीव जाता, प्रोएक्टीव जायना अशें म्हाका दिसता. आमचे गोंयांतलोच जर फाटलो आमचो मिडियाचो हे जर पळयत न्ही, बरे वर्सां फाटले आमचे कडेन काही संपादक अशे आशिल्ले, काही पेपरांनी कसलोय विशय करप्शनाचो एक आयलो जाल्यार ताजेर अग्रलेख येताले. म्हाका याद जाता, हांव तुमकां एकूच मिनटां सांगता, नारायण आठवले आशिल्ले आनी हांवें एक भारतीय विकास महामंडळाक भुरग्यांक फटयले अशें म्हणून नवीन टायम्सान आसतना 2 दीस बातमी व्हडली घाली. आठवलेन ताजेर 2 अग्रलेख बरयले आनी म्हाका आपोवन व्हेलो अशें तुमचो अग्रलेख येना तुमच्या पेपराचेर म्हणून. लोक त्या वेळार लोकांक एक सादारणशें एक मार्गदर्शन जाय पडटा कसल्या विशयाचेर, ती मिडिया प्रोएक्टीव करताली. आज कितें जालां, पॉलिटिशियन जेन्ना काडटा, JIDCतले कितें मनोहर पर्रीकार करप्शनाचें काडटलो, आमी फाटल्यान लागून नासतात. पण आमच्यांतली प्रोएक्टिवनेस दिसना. ताका लागून मिडिया कडच्यान आनी ताजे नंतर फॉलोअप जातकर बातम्यो येता, खूब इन्व्हेस्टिगेटीव खूब जाता, पण ताजे नंतर सातत्यान ताजेर एडिटोरियल कॉमेंट हांवें पळोवना. हें कित्याक घडटा हाजें कारणूय तुमकां सांगता हांव, की हालींच्या तेंपाक मिडिया जी आसा आमची ती चड आनी चड रिव्हेन्यूच्या दृश्टीन सरकाराचेर विसंबून रावता. ताका लागून मुख्यमंत्र्या दुखू जायना, मंत्र्या दुखू जायना अशे तरेन बरोवप. आमी अण्णाचेर 10 एडिटोरियलां वाचता अटॅक करपी, मंत्र्याचेर एडिटोरियलां किंवा हें करप्शन जालां तूं सकयल देंव अशें म्हणपी एक एडिटोरियल आमी वाचता जाल्यार सांगा म्हाका. ना पूण अशी इतली वायट परिस्थिती ना, सामकीच वायट परिस्थिती आसा अशेंय बी ना. जेन्ना जेन्ना टायम येता तेन्ना तेन्ना गोंयची मिडिया मुखार सरल्यान गोंयची मिडियान रोल प्ले केला. स्पेशली हालीं रिजनल प्लॅनाच्या हातूंत भितर जेन्ना हें जालें, रिजनल प्लॅनाचें एज्युकेशन जाल्लें, दॅट टायम मिडिया प्लेड प्रोएक्टीव रोल सामको. आनी प्रताप सिंग राणे मेड अ स्टेटमेंट दॅट इट इज मिडिया हू गॉट दी प्लॅन स्क्रॅप्ड. हाचे खातीर खंयचे इंडिव्हिज्युअल पॉलिटिशियनाचे पयलीं जाताले न्ही की एक खंयचो एक पॉलिटिशियन ताचे खातीर स्केपबोर्ड म्हणया कितें म्हणया ठरतालो आनी ताका देंवचें पडटालें. ही यूज टू डूज पॉवर. बरोबर जालें ना न्ही. हांव तुमकां सादो बट प्रकाश म्हणटा त्या बाबतींत एक सी आय एम बेसिकली एन एक्टिविस्ट. आय केम इन टू जर्नलिझम मच लेटर. आय हॅव सीन बोथ दी सायड्स, एक्टिविजम एज वेल एज जर्नलिझम. बट स्टील आय वूड से that journalism has a limited role to play
इवन आय पर्सनली फील दॅट जर्नलिझम हॅज टू बी एक्टिव्ह आणि प्रोएक्टिव्ह जावपाक जाय, एक्टिविस्टाचो रोल प्ले करपाक, बट अ लिमिटेड रोल. आणि एज्युकेटिव्ह जावपाक जाय. बट जर्नलिस्टाक रोल असता प्रकाश, जर्नलिस्टाचो रोल असता तो लोकांचो बोवाळ जाता जाल्यार मागीर ताका सपोर्ट करपाचो इतलो असता. हांगा लोक उदासीन आसात ह्या सगळ्याच्या बाबतींत. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचो जो मुवमेंट भारतभर चल्लो आनी जो गोंया भितर चल्लो तो जर पळयलो जायत जाल्यार हांगा लोक उदासीन आसात. उदासीन आसा ते म्हणचे परस हांगा अशें आसा की जर्नलिझमूय बी त्या बाबतींत उदासीन रावलें ह्या संपूर्ण हाच्या बाबतींत. लोकूय खुबसो उदासीन रावलो आनी जर्नलिझम जें आसा तें पेड न्यूजाच्या बाबतींत प्रोएक्टिव्ह आसा. सामकें करप्शनाच्या बाबतींत जर्नलिझम बरेचशे प्रोएक्टिव्ह जाले. एक मॉविन बुदिन्नाच्या जायरात बर्थडेची कितलीशाच पेपरांनी बातम्याच्या स्वरुपांत हाडली विच वॉज कंप्लिटली अनएथिकल आणि ती डिफेंड केली सरळ सरळ. असले तरेच्यो गजाली जाल्यो. संदेश, आता पळय हांव करप्शनाचो विशय तुवें इतलो हाडलो म्हणूनच सांगता. हें कोण्या लोकांक सांगप तें सांगुया. सर्वसाधारण लोक आसता पळय, हांव एलीट म्हणटा पळय, एक विचार करपी लोक हो वेगळो, पण सर्वसामान्य लोक सकाळ फुडें पेपरार कितें आयला हाजेरूच रावता, हें मान्य करचेंच पडटलें. अशे लोकांक करप्शन बाबा तुमकांच माल हें आमी सांगपाकच जाय, बरें उक्तावन सांगपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल, करप्शन हें एंटी पुअर. करप्शन वायट कित्याक तें एंटी पुअर. करप्शन इज एंटी डेव्हलपमेंट, उदरगतीचे विरुद्ध. करप्शन कित्याक सांगपा, उदरगतीक जो रिवेन्यू मेळूं जाय येणावळ सरकाराची ती खावन फस्त जाता. करप्शन एंटी पुअर कित्याक, गरीब मनीस पळय आहा ताका चड बादता तें. कारण कित्याक सांगपा, आमकां दिसता आमी प्रकाश हांव तुगेलो आर्ग्युमेंट पडटा, पूण म्हाका एक गजाल सांग. अण्णाच्या मुवमेंटा वेळार अण्णाच्यो टोपयो घालून आझाद मैदानाचेर बसपी कितले लोक खऱ्यांनीच नॉन करप्ट आशिल्ले हाचे विशीं संशोधनाचो विशय आसा. एक मिनिट, गांवांनी सगळे कडेन इवन भुरगे भायर सरले, सगळे भायर सरले. ही खूब एक वेव तयार जाली. नॅशनल मिडिया आनी तांणी रामलीला मैदाना वयले पळयलें, सगळे तयार जाले. मॅजिटेशन सोंपलें, रोखडीच चवथ आयली. चवथीच्या वेळार प्रॅक्टिकली प्रत्येक पार्टीच्या प्रत्येक एरिये भितर वेगवेगळ्या प्रत्येक पार्टीच्या वेगवेगळ्या पॉलिटिशियनांनी मेळून कड्डण वाटलें. थोड्यांनी आपले फोटो घालून कड्डण वाटले. आमी मिडिया भितर ताजे रिपोर्ट हाडले. ओके, देर वॉज एब्सोल्युटली नो पब्लीक रिएक्शन टू दॅट. एनीबडी रिएक्टेड. हार्डली एनीबडी रिएक्टेड टू दॅट, इन्क्लुडींग दोज ते खंय गेल्ले सगळे जे अण्णाची टोपी घालून गांवांतल्यान सगळे रस्त्याचेर देंविल्ले. तातूंतली कितलीशा लोकांनी स्वता तें कड्डण घेतलें. सो करप्ट कोण? हांव तेच तुका सांगता की लोकां मदीं खुद्द होच अवेरनेस ना. तेच तर हांव म्हणटा की मिडियान जेन्ना ह्यो गजाली दाखयल्यो तेन्ना ताचेर लोकांची रिएक्शन जावपाक जाय आशिल्ली. परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की सगळेंच करप्शन सगळ्याक पाविल्लें आसा, अशी तरेची परिस्थिती जाल्ल्या. उदासीनता, हांव ताका उदासीनता म्हणटा. हांव करप्शन अशेंय बी म्हणना. करप्शन लोकांनी केलें, कड्डण प्रत्येकान घेतलें आनी सगळी तेरी बी चूप मेरी बी चूप करून सगळी ओगी रावले. हार्डली एनीबडी. थोड्यांनी केली ती ऑपोजिशन पॉलिटिकल लेवलाचेर केलें. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो आमदार करता जाल्यार ताचे अगेन्स्ट आहा तो मनीस बोवाळ मारता. थोडेच काणकोणा भितर बी म्हाका खबर आहा एक दोन कडेन जे इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचे मुवमेंटां आशिल्ले त्या भुरग्यांनी आनी इवन त्या पार्टीचे सपोर्टर ते तांणी बोवाळ मारलो. अशें एक दोन कडेन जालें. अदरवायज बाकी कडेन कांयच चलना बोवाळ. सो मिडियान कितें बेश्टो बोवाळ मारत रावप? बोवाळ सांगिना रावतले न्ही. हांव तुका खोलांकच व्हरता न्ही. आतां तुका हांव तेच सांगू सोदतालो. करप्शन म्हणजे शेवटी कितें? करप्शन म्हणजे 3 गोष्टी लक्षात घे. एक, प्रकाश एक बारीक विसव घेवया तेन्ना हे तुमी करप्शनाचेर आनी हाजे मागीर हे करप्शनाचे एंटी करप्शन मुवमेंटाचे गोंयचे इलेक्शन रिजल्टाचेर कितें परिणाम जातलो काय ना हाजेर मातशें आमी मागीर चर्चा मुखार करया. कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया. वेलकम back to Journo Speak, and we are discussing today the Lokpal Bill agitation and its probable effect on the Goa Assembly elections with our panelists Prakash Kamath and Sandesh Prabhudesai. तर प्रकाश बाब तुम्ही कितें तुमकां हांवें इंटरप्ट केल्लो बिफोर द ब्रेक. न्ही, हांव इतलेंच सांगूंक सोदतालो की आमचें इलेक्शन पळय आसा तातूंत हो खरो म्हणजे प्रिडॉमिनंट विशय जावपाक जाय, जावंकच जाय, कळ्ळें न्ही. कारण ताजें अशें की करप्शन हें कितें? करप्शन म्हणजे पयलीं वैयक्तीक नीतिमत्ता महत्वाची. हांव वैयक्तीक हें जोपासपाक जाय, व्हॅल्यू सिस्टम. मागीर सामाजीक नीतिमत्ता सोसायटीची ती थंय आमी मार खाला. वैयक्तीक संदेशान सांगलें तशें कोणा पडूना हाजो वैयक्तीक नीतिमत्ता ढासळ्ळ्या करप्शनाच्या बाबतींत. सामाजीक ती पेड्ड्यार जाल्या. मंत्र्यांनी सगळ्यांनी ब्लॉक्स तयार केल्या लोकांचे आनी कड्डणां आनी हें वांटून आनी तें वांटून ती ढासळावन घाल्या. आनी तिसरें गूड गव्हर्नन्स म्हणजे सुप्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ना. आनी चवथी म्हत्वाची गजाल, जर हें ना आनी हांगा जर तें करप्शन जाता ताजेर एक्शन घेवपाक वचक दवरपी सिस्टम ना.
अशे पद्दतीन आमी चारय कडेन मार खाल्लो आसा. म्हणून आमचें इलेक्शन जर येता, लोकशाही जर टिकपाक जाय जाल्यार खरें म्हणजे हो अत्यंत अजेंडा वयलो पयलो विशय आसूं जाय.